मायग्रंट येवन आपणाक जाय तशें इल्लीगल करता ते रस्त्यार येना कित्याक तांकां हो सरकार अक्षरशः पोस्ट आनी आमकां रडत आसा. टॅक्सीचो इशू आयज नवो दीस खूब जाणांनी विचारले आमकां तुमी पयलीं कित्याक येवंक ना. आमकां फोन डेली येताले. पयलें म्हटल्यार हांव आउट ऑफ स्टेशन आहलो 5 दीस. ओके जेन्ना आमी पावले आमकां येवपाचें जाल्लें पूण एक काळजान लागतालें सदांच. हो जो प्रोटेस्ट आसा हो टॅक्सीकारांचो प्रोटेस्ट जाल्यार हांगा पॉलिटिशियन करता कितें. ज्या पॉलिटिशियनांनी गोंयची वाट लायल्या गोंयकारांक काबार केले असेंब्लीन बसून ह्या स्टेजीर करता तरी कितें. ज्यांच्यांनी असेंब्लीन बसून थंय गोवा मागीर स्क्रॅप करपाक जाय ते हांगा येवन भाशणां कित्याक ठोकता आनी आमी ताळयो मारता. ते भाशणां ठोकीत आसा आमी सकयल बसून ताळयो मारिता. कितलीं वर्सां जालीं हेंच चल्लां होच रुटीन. MLA येता मिनिस्टर येता ताळयो मारता. तो मायकल लोबोयन हांगा ह्याच प्लेसीचेर तेणी सायन मारलेली आनी ते प्रतिमा कुतिनो तेच्या वांगडा आसले. इतले दीस ते प्रतिमा कुतिनो गोवा मागीर स्क्रॅप जावंक ना जाल्यार कित्याक धरणार बसोंक ना. असले काय ना ते मायकल लोबोची सायन घेवपाक. तुमकां विचारता असले काय ना. आनी तुमी तेका ताळयो मारता. तकलेर चडयल्यात तुमी आयज आमदारांक ह्या दलालांक तुमी आयज तकलेर बसयल्यात तुमी. म्हणून आयज ही पाळी येयल्या गोंयकारांक रस्त्यार येवपाची अशें प्रोटेस्टाक बसपाची. हेका जिम्मेदार ते ना. ते आपणाक जाय ते करतले. हे MLA आपणाक जाय ते करतले. आमी कितें करतले हें डिपेंड आमचेर आसा. आमची परिस्थिती कितें आसतली हे डिसायड आमी करपाक जाय. ते आमी करूंक ना इतलीं वर्सां. ते येतात भाशणां ठोकतात आमी तुमच्या वांगडा मरे पर्यंत. कोण रे बाबा आसा हांगा. खंय तो गिरीश चोडणकर खंय तो रेजिनाल्ड खंय तो जय साळगांवकर खंय गेले. मरे पर्यंत आसा जाल्यार हांगा कित्याक बसोंक ना. ताळयो मारल्या मरे तुमी गेले मरे घरा जेवता मरे सीन मारता मरे बियरी खावपाक बसला मरे ते. हांव सारकें उलयता. लोकांक सांगोनी हांव उलयता ते रॉंग जाल्यार लोकांक स्टॉप करूनी. लोकांक स्टॉप करूनी. लोकांक स्टॉप करून पॉलिटिकल म्हटले हे गोवा मातशें कोण तूं स्क्रॅप करतलो. तूं स्क्रॅप करतलो का गव्हर्मेंट करतलो. गव्हर्मेंट करतलो कोण स्क्रॅप करतलो. पार्टीच्या हेचेर येवंक ना. हांव गोंयकार म्हणून येयला. हांव गोंयकार म्हणून येयला. मागता सगळ्यांकडे मातशें सिच्युएशन टेन्स करपाचें ना आमकां. हांव मागता सगळ्यां कडेन ना जाल्यार आमकां सगळ्यांक घरा वयचें पडटलें आत्ताच्या आतां. मातशें सगळे जाण वगीर मातशें हांव दिता उलोवंक. दिता रे मायक दिता रे दिता सांग पळय दिता रे दिता बा मनोज बाब होय तुम्ही
तुम्ही सांगता लिडराचे उलोव नाका हांगा ह्याचे उलोव नाका ते उलोवन कित्याक हांगा भजन करूं घेवन होय हांगा पावलो तेन्ना म्हाका हांगा जेन्ना हांव पावलो म्हाका रेस्ट्रिक्शन येयली हे उलोव नाका ते उलोव नाका करून उलोवपाचें कितें बरोवन दिया मरे भाशण तर हा भाशण दिया बरोवन अरे जेन्ना ते दलाल स्टेजीर चडले कापासतात नाजाल्यार आडोवपाक आणि उलयतलो ना ही स्टेज कोणाच्या बापायची न्हू आमची स्टेज ही कोण हांगा लिडर ना एकटो बाजून लिडर ना ही टॅक्सीकारांची स्टेज कोणाच्या बापायची स्टेज न्हू जाय तो उलयतलो बाबा तुवें स्टॉप कित्याक केलो म्हाका तूं उलयतना स्टॉप कित्याक केलो गोवा माय झाडले कोणी गोवा माय झाडले कोणी जाय तो उलयतलो कित्याक गेला तर वोटांक झोग मारपाक कित्याक गेला तर ओके प्लीज स्टेज खाली करा प्लीज स्टेज खाली करा प्लीज 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 आणि हांव म्हाजे उलोवन जाल्याशिवाय मायक सोडपाचो ना कापासता काडून दवरा पुलिसांक आपयनाल पप्पूक आपय हांव मायक सोडपाचो ना कित्याक टॅक्सीकारांकडे एका दिसाक 5-5 मिटिंगे 5-5 वरां हांव उलयला जय साळगांवकर येवंक नासलो रेजिनाल्ड येवंक नासलो गिरीश चोडणकर प्रतिमा येवंक नासले उलोवपाक अरे ते बसून एका टाटान खाता एका कपान पिता तांकां हांगा स्टेजीर चडयतात तुमी लास्ट टायमूच चडलेले ह्या फावट परते कशे चडयले आमी तेका लागून येवंक ना स्टार्टूच केली ह्या आझाद मैदानाच्या हेचेर रेजिनाल्डाक घेवन खंय गेले काँग्रेसचे तेन्ना जेन्ना असेंब्लीन आसता कोणे तरी रेझोल्युशन घातला हांगा आमकां हांगा पॉलिटिक्साचेर उलोव नाका गोवा मायल्स हाडल्या कोणी रे आमी हाडल्या तुम्ही हाडल्या का पॉलिटिक्सांनी हाडल्या कोणी हाडल्या मागीर तेचेर उलोव नाका तर भजन करूंक हांगा पेटयेन तबला हाडा वाजयता न्हू गाता मरे हांव हे उलोव नाका तें उलोव नाका चल्ला कितें रे अरे हे उलोव नाका म्हणूनच पाड पडल्या ह्या लिडरांक माथ्यार बसयल्यात ह्या स्टेजीचेर हाडून ताळयो मारपाक लायल्या लोकांक हे बंद जावपाक जाय अरे प्रतिमाचो ते रेजिनाल्डाचो भुरगो हांगा आसा कोणाची बायल भुरगीं हांगा आसा तुमी मारतात ताळयो तुमी मारतात आनी राजा तांकां तुमी करतात जेन्ना सरकारान हाडले हे चोर हे दलाल तेच करपाचे तो दीपक ढवळीकर थंयसरलो अरे नालायक तुज्या भावान काबार केले टॅक्सीकारांक आनी तो येवन हांगा भाशणां दिता कसली रे भाशणां ही गोंयकारांक रोडोवपाची गोंयकारांक काबार करपाचे आनी आमी ताळयो मारता लज आमकां दिसपाक जाय तांकां न्हू लज आमकां दिसपाक जाय आमी ताळयो मारता तांकां आमी तांकां राजा केले हे ही स्टेज शेअर जावपाकूच जाय नासली ही पवित्र स्टेज अपवित्र तेंच्यांनी केल्ली तुमकां सांगता ह्या दलालांनी जेंच्यान तुमकां काबार केला ते ह्या स्टेजीर रावन भाशणां ठोकतात हे जावपाक जाय नासले आनी मागीर आमी कितें म्हणटा तुमी टॅक्सीकार कितें म्हणटा गोंयकार तुमकां सपोर्ट करिना मेळावली तुमी पयला आसतले लोक कशे बदला ते आपली फायट आपूण झगडला तुमची फायट तुमी झगडपाक जाय दुसऱ्याचेर रिलाय जावपाक जायना मनोज येतलो आनी कोण येतलो आनी तुमची फायट तुमचो इश्यू सॉल्व करतलो जावचो ना म्हाजी टॅक्सी ना म्हाज्या पोटान दुखचें ना पूण तुमची बायल भुरगीं ते चेडूं ये पळय टॅक्सी ड्रायव्हरचे चेडून रडटाले काळजाक लागताले तेन्ना आमच्या गोंयांत 60 लाख टुरिस्ट येता आनी एका टॅक्सी ड्रायव्हराचे चेडूं रडटा ह्या स्टेजीर ही पाळी गोंयकारांची येयल्या आनी हे मायग्रंट येवन हे भायल्यान येवन हांगा राजा जाला करोडपती जाता हसता आनी टायमपास पळयता आसतले आयज गोंयकार कशे फोंडांक पडला ते पळयता आसतले तो गोवा मायल्स वालो तो अपना बाडा ते भरपूर आमचे रेस्ट्रिक्शन येयली तुमकां सांगता तुमकां दिसात रे मनोज कित्याक येवंक ना रेव्होल्युशनरी गॉन्स कित्याक येवंक ना काय म्हणून आमी सगळो पेपर वर्क केला तुमकां दाखयता हे रेझोल्युशन घेतला आमी
अंजुना पंचायतीन आणि सेम रेझोल्युशन सगळ्या स्टँडांचेर दिल्ले तांकां घे म्हणून गोवा मायल स्क्रॅप करपाक. ही सगळी लेटर आमी ड्राफ्ट केला. एक कंप्लेंट केल्या गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट. एक आम्ही सिग्नेचर कॅम्पेन केला पळय. हे रे वाचून दाखवू नाका. हे रेझोल्युशन आम्ही पंचायतींच्यान सगळ्या डिपार्टमेंटांक धाडला. आमचे टाइमपास करूंक येवंक ना. टॅक्सीवाल्या वांगडा जर आसा जाल्यार आसा, ना जाल्यार ना. आमचें सिंपल हें. आमी इतलीं वर्सां रावले कित्याक आमकां चिंतपाक टायम जाल्लो बाबा तुमच्या वांगडा रावपाचें काय ना. पूण जेन्ना आमी चिंतलें की बाबा हें आतां जावपाचें ना, हांगा आमकां रावचेंच पडटलें आनी टॅक्सीकारांक युनायट करचेंच पडटलें. आनी ताका लागून आमी एक मिटींग कॉल आउट करूंक ना. आमी टॅक्सी स्टँडाचेर गेले. नॉर्थ टू सावथ सगळे कडेन हांव पर्सनली वचून आमी भाशणां दिलीं लोकांक. तांकां सांगलें कशी टॅक्सी आसपाक जाय ती. तुम्ही टॅक्सीकार, तुम्ही प्राऊड टॅक्सीकार इतली वर्सां गोंयचो जर टुरिझम वयल्या लेवलार येला जाल्यार कोणी येला रे? तुम्ही येला मरे? हा काय सरकारान येला या बाबून येला भायर वचोन? टॅक्सीकारांनी येला. आयज जर टॅक्सीकार फॉरेनर पासून जर फोन मारताले, टॅक्सीकारांक फोन मारताले, हॉटेलवाल्यांक न्हू. सारकें मरे? हेचो व्हॅल्यू आमी दवरूंक ना. एज अ टॅक्सीकार म्हणून आमी रिस्पेक्ट आमचो दवरूंक ना. हे पयलीं लक्षांत दवरा. टॅक्सीकार म्हटल्यार तुमी प्राऊड टॅक्सीकार म्हणून आसपाक जाय आसले. तुम्ही तुमचो बिझनस तुम्ही सांबाळपाक जाय आसलो, सांबाळोंक ना. आमी कितें केलें, काडले आनी घाट्याक काडली आनी ताका टॅक्सी दिली काडून. चलोवपाक दिली. चलोवपाक आयज तो ओनर जाला 10 टॅक्सींचो. जाला काय ना? आयज आमच्याच पोटार येता. तो रेटी कमी रेटीन भाडी मारता. आयज तुमची गॅजेटेड रेट आसा. सपोज हांगाल्यान पणजेच्यान एअरपोर्ट सोबत 2000 गॅजेटेड गव्हर्मेंटान दिला जाल्यार तुमी 1,500 बसून वयता. कोण सांगता हे? वयता काय ना सवाय रेटीन? हे कोण सांगना? माफिया केल्ले आसा. आनी हे माफिया केला पळय सिस्टमॅटीक केल्ल्या ह्या बीजेपीच्या ह्या काँग्रेसच्या सरकारांनी तुमकां माफिया पयलींच्यान इतल्याक लागून केला. आनी फेसबुकाचेर जाला. तुमकां कोणें रस्त्यार वयताना माफिया म्हटला रे? म्हटला? फेसबुकारूच चलता. कित्याक नाटक चलता? तांकां ओला उबर हे सगळे एप एग्रिगेटर गोंयान हाडपाक जाय आसले. ताका लागून तुमकां माफिया करपाक जाय आसले, तुमकां गुंडा करपाक जाय आसले. जेन्ना ते जातले तेन्ना गोंयकारांचो तुमकां सपोर्ट मेळपाचो ना. आयज तुमी फेसबूक ओपन करून पळया कितें चलता तें. फक्त माफिया 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 हेंच्या बापायचे खाल्लेल्या भशेन करता ते. हांगा हॉटेलां 10,000चो रूम 50,000 विकता, 1,000चो 5,000 विकता. ते माफिया न्हू. हांगा 5 रुपयाची भाजी हाडून हांगा 50 रुपयान विकता हे घाटी हाडून. ते माफिया न्हू. पूण आमचे टॅक्सीकार बाबडे दीस रात मेहनत करून इन्स्टॉलमेंट सुद्दां कसो भरपाचो ते चिंतता पळय ते माफिया. आनी हे माफिया बेश्टे सांगना. तेतून थोडे टॅक्सीकारूय जिम्मेदार. हांगा मार तोड बी जाता पळय तेतून कितें जाता, तुमचीच इमेज पिड्ड्यार जाता. ते चेडवान तशें सांगलें 5% मस्ती करतात पूण 95%क भोगचें पडटा. आयज 95%क केन्ना कोणाक हात लावंक नासतलो, कोणाक फोटोंक नासतलो. पूण तांकां आयज माफिया म्हणटा तेन्ना तेंच्या भुरग्यांक तेंच्या बायलांक लागता ती हांगा रडटात. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक ना. जेन्ना 5% कोण मस्ती करताले पळय तांकां 5%चे टॅक्सीचे लायसन तुमी कॅन्सल करपाक जाय आसलें. तुमी तेंचे कंप्लेंट्स करपाक जाय आसले. ते सांगना. तुमी ओगी रावले. ते मस्ती करता करूनी नांव तुमचें पिड्ड्यार जालें. आतांय तेच चल्लां. मारतोड मारतोड मारतोड. कितें कापासता केसी घेवपाक तुमच्या कडेन? आमच्या कडेन बाबा ना. आमी थकले केसी घेवन. 6-7 केसी चलता म्हाजेर. थकलो जायना. तेतून टायम वयता. तुमच्या कडेन आसा? तुमकां दिसता मारतोड करून हो सरकार आयकतलो गोवा मायल स्क्रॅप जातली खंय? कोणाक दिसता? हात वयर घाला. मारतोड करून जर गोवा मायल स्क्रॅप जातली कोणाक दिसता? आमी ऑडियो आयकतात. थोडे टॅक्सीकारांचे ऑडियो येता. मारया तोडया फोडया. कितें फोडया? फोंडान पडपाच्या? बायलां भुरग्यांक फोंडान घालपाच्या? जाला मारतोड करून कोणाक दिसता मारतोड करून जातले खंय? गोवा मायल्स फोडून जातले? गोवा मायल्स वयतले? हा एकूच तेका ऑप्शन. तुमी आयज जे बसलात मेळावलीचे जे प्रोटेस्ट चाललो मेळावली भाशेन आमकां हांगा बसपाक जाय. जो मेरेन फक्त बसपाक जाय आनी कांय ना. जो मेरेन सरकार आयकना तुमचे टॅक्सी ऑफ रोड ते ऑफ रोड आसपाक जाय आनी कांय ना. एकूच ऑप्शन. मेल्ले आहा आमी आनी मरपाचें कांय ना. बंद म्हटल्यार बंद. फाल्यां तुमी चिंतू नाका 8 दिसांनी परते चालू करतले, 10 दिसांनी आमी थकपाचें ना. जर तुमी घेतलात, जर तुमकां करपाक जाय, जर गोवा मायल स्क्रॅप जावपाक जाय जाल्यार तुमकां टॅक्सी ऑफ रोड कंटिन्युअस दवरचे पडटले. जो मेरेन गोवा मायल स्क्रॅप जायना ते अपना भाडा स्क्रॅप जायना, उबर येता ते स्क्रॅप जायना. आयक तेन्ना ते आतां तुका भाडी मारता ते जो मेरेन तूं हांगा बसना तो मेरेन जावपाचें ना. हा ते हांगाच वचचें पडटलें. आनी ऑप्शन ना. आनी दुसरें ऑप्शन ना. मारतोड करून जावपाचें ना आनी कोर्टान वचपाचें. पळय आमी ऑलरेडी रोहनान सगळे RTI कलेक्ट केल्ले आसा. आमचो तो प्रोसेसूय चालू आसा कोर्टान वचपाचो.
काल पयर येवन रोहनान दाखयला RTI कलेक्ट केला ते. आमी अशें ना की फाटल्यान फक्त बेश्टे बोवाळ मारता आनी फेसबुकाचेर घालता म्हणून बेश्टे तुमच्या वांगडा भोंवता म्हणून. आमचो लिगल प्रोसेसूय चालू आसा. सो दोनूय सायडीच्यान अटॅक जावपाक जाय, दोनूय सायडीच्यान प्रेशर येवपाक जाय. पूण ही गर्दी न्हू, इतले तुमी इतले टॅक्सीकार आसा, तुमकां येवपाक जाय, भायर सरपाक जाय, नाल जावचें ना. ह्या गर्देन सरकार हालपाचो ना प्लीज, तुमकां रिक्वेस्ट करता. जर कोविड काय ना, प्रोटेस्टाक कोविड लागना, यांच्या रॅलीक कोविड लागना. मोदी अमित शाह जाय तशें रॅली करता बेंगालाक, तांकां कोविड लागना. आमकां टॅक्सीकारांकूच लागता, रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच लागता, हांकां लागना कोविड, हेंच्या पार्ट्यो चलना. पळोवया मरे, व्हरोनी सगळ्यांक व्हरोन भितर दवरनी. हा बर्थडे पार्टी, सोपटेची बर्थडे पार्टी 4,000 लोक खंयच्यान येयल्लो, तेन्ना कोविड नासलो, 141 सेक्शन नासलें, तेन्ना कशें जालें? पुलिसांक एकूच सांगपाचें, आमी सगळे जाण येता, आमची रावपाचें वयल्यान हांगा डोनेशन काडटा पळय तें सुद्दां काडपाची गरज ना, कित्याक भितर बसून सगळें जेवण खाण मेळटलें. सगळ्यांक घालूनी, पूण घरा रावपाचें ना, सगळ्यांक घालूनी भितर. तुमची फायट तुमकांच करची पडटली. आनी टॅक्सीकार जशें हांव सांगता, तुमचो रिस्पेक्ट फुडें जी आमचें जनरेशन येतलें तांकां प्रावडली दिसपाक जाय आमी टॅक्सीकार जावपाक जाय म्हणून, आमी टॅक्सी चलयतले म्हणून दिसपाक जाय. अशें दिसपाक जायना आमी टॅक्सीकार जावचे ना आनी टॅक्सी चलोवप म्हटल्यार कितें तरी वायट बिजनस, ते गुंडा माफिया, ही इमेज आमकां पयलीं क्लियर करपाक जाय. आनी कितले फावट सांगलें तुमकां, ही इमेज पयलीं क्लियर करा. लोकांचो गोंयकारांचो जर सपोर्ट जाय, ही इमेज क्लियर करपाक जाय. आतां इमेज कशी क्लियर करतली? सिंपल सांगपाचें, जो कोण आमचो वायलन्स करतलो ताका आमी आमच्या टॅक्सी स्टँडा वयल्यान भायर दवरतले. एक स्टेटमेंट तुमच्या कडल्यान येवपाक जाय आसलें, ते येवपाक जाय. सो आमकां टॅक्सीकार म्हणून आमच्या बायले भुरग्यांक आमकां प्रावड फिलींग येवपाक जाय. आनी ते प्रावड फिलींग आमकां स्वता काडपाक जाय. आमी पयलीं म्हटल्यार ऑर्गनायज जाय. तुमी जाणा गोवा मायल्साचें प्रॉफीट कितें जावपाक शकता ते कॅल्क्युलेट केला तुमी? सपोज 5,000 टॅक्सी गोंयांत चलता दिसाक, 5,000 रस्त्यार चलता दिसाक. एका टॅक्सीकाराचे 100 रुपया दर, 100 रुपया पर डे तांकां कमिशन. एका दिसाक कितले जाले? 5 लाख रुपया. एका म्हयन्याक जाले 1.5 करोड रुपया. सो जस्ट इमेजीन एका वर्साक कितले ते. हे कमिशन ते एकट्या मनशाक वयता. तुमच्या जिवाचेर भाडे तुमी मारतले, इन्शुरन्स तुमी भरतले, मेंटेनन्स तुमी करतले, त्रास तुमी काडटले. जोडटलो कोण? एकटो ॲप एग्रिगेटर. हे तुमकां कोण सांगचो ना. गोवा मायल्स नाका आनी गोंयकारांकूय सांगता, जे गोंयकार आयज हांगा ना आनी जे पळयता तांकां सांगपाक सोदता, आयज आमचे आख्खी कंट्री काडून कॉर्पोरेट वर्ल्डाक दिल्ली आसा आनी तशीच आमचें गोंय काडून आयज कॉर्पोरेट वर्ल्डाक वचता. आमचो टॅक्सी बिजनस जर गोवा मायल्साक आनी हांकां गेलो, आयज ओला उबर रडटा. तूं खंयच्याय स्टेटीन वच, ओला उबराक फक्त क्वेश्चन कर. आमी अंजुना रॅलीक व्हिडिओ दाखयल्लो दिल्लीचो. 22 किलोमिटर त्यांनी भाडे मारलेले, 220 रुपया घेतलेले. 1.5 वर लागले ताका ट्राफिकान. कितले? 220 रुपया. कस्टमर एज अ कस्टमर म्हाका फायदो आसलो, पूण टॅक्सी ड्रायव्हराक 220 रुपयान 22 किलोमिटर जातले रे 1.5 वर चलोवन. कंपनीन आपले 50 रुपया काढले, आमी ताका आनी देंवताना ताका 100 रुपया एक्स्ट्रा दिले. घे म्हणून काकू दिली, कित्याक आमकां तेन्ना तुमची उगडास येयली. आमच्या गोंयचो टॅक्सी ड्रायव्हर जर आसलो जाल्यार आमी तेंच करपाक म्हणून ताका काडून 100 रुपया दिले. कित्याक 50 रुपयान ते 170 रुपयान तेजे पोट भरचें नासलें. रडटालो अक्षरशः. आख्खी वाट 1.5 वर त्यांनी गोवा मायल्स हेका कितें ते ओला उबराक गाळी मारीत रावल्लो. हेच जातलें. एकदा हातीन घेतली तेंच्यांनी आमची गोवा मायल्स, गोंयची टॅक्सी हातीन घेतली न्हू तुमी, काबार सगळे. आनी हांकां फूल सेटिंगां एका दिसाक सपोज 5 लाख रुपया येता जाल्यार कितलो हप्तो वयतलो तो इमेजीन करा. हे 5,000 टॅक्सींचेच सांगलां ते आपले टॅक्सी हाडटले. आनी टॅक्सी गोंयांत 15,000 की 25,000 कितले टॅक्सी परमिट्स आसा. जस्ट इमेजीन केदो व्हडलो बिजनस आसा तो. हो बिजनस आमच्या हातीन आसपाक जाय आसलो. आयज आमचे ऑर्गनायझेशन आयज ऑर्गनायज ना. टॅक्सी कार ऑर्गनायज ना. आमी जर ऑर्गनायज जाल्ले जाल्यार आयज हो बिजनस आमच्या हातीन आसपाचो. तो आमच्या हातीन ना. आयज कितले टॅक्सीकारांक हांव विचारता, आयज कितल्या टॅक्सीकारांक टुरिस्ट येता जेन्ना तेन्ना पयलीं तुमकां मेळटा. कितल्या टॅक्सीकारांक हांगा ट्रेनिंग दिल्या गायड जावपाची, प्लेसीसांचे गोंयचे जे ट्युरिस्ट प्लेसीस आसा त्याच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगपाची. कितल्या जाणांक ट्रेनिंग दिल्या? कानोळे मिटींग जाल्ली, कानोळे गेले ट्युरिजमा बद्दल. हांवें तिनूय अटेंड केलेल्या.
तिनूय अटेंड केलेले आहा आणि आमकां जेसी सुद्दां दिल्लेले आणि लंच बी दिल्लेले तितून आजो तार येयलेलो जाणा कोण कानोळे जाल्ली तार येयलेलो खुबशे नॉलेज दिले आनी खुबशी नॉलेज घेतलेली आणि हांव आतां टॅक्सीन वसा हा उडोवन 25 वर्सां जालो आणि म्हाजो काय दुसरो बिझनेस ना ह्योच बिझनेस हा त्या खातीर आज म्हाजे बायले भुरग्यांक हाडला कित्याक म्हाका ती करता तुम्ही येवन आनी बाय फोर्स हाडला ते आमी येयना खंय कोरोना कित्याक आयज तर हांव तुमी करता तुमकां पयशे खंयचे मेळटा म्हाज्या खातीर टॅक्सी ड्रायव्हर मातशें मेळटा सारकें न्हू आणि त्या खातीर आतां म्हाका मातशी उशीर जालेलो आहा कित्याक घरा कडल्यान हांव येयलेलो घरा कडेन आमचे दोगां भुरगीं घरा कडेन आहा आनी परतून ही बी आहा तांकां जॉयन करून हांव आत्तां येयलो आत्तां खूब जाणां काल घरा गेल्या उपरांत 15 जाणांक फोन मारले मरे कितके जाणांक मारलेले आहा सगळ्यांक मारले राती 11 11:30 आसा आयज तर आमी हे सोडले फाल्यां आमी सारके रस्त्यार पडटले ऑलरेडी आमी अर्दे पडलेले आहा सो आतां तुमी सगळ्यांक सपोर्ट दिवंक जाय आनी आमचे हे आहा पळय ते फुडें व्हरोंक जाय आनी हे गोवा मार्ग स्क्रॅप करूंक जाय आणि आमच्या तुल्या वाड्याचे एक नॉर्मल आहा ताका कितके फाटी रिक्वेस्ट करा अरे बाबा केन्ना कितें आसता ये तूं भाडी मार रे जोड रे तूं भायरसून पयसो हाडला 5 गाडयो न्हू 10 गाडयो घेवन आमच्या कडेन एकूच आहा तरी सुद्दां आमी आमचें घर सुद्दां सारकें ना कोणी सुद्दां येवन पयलें जाता पण आमी कितें आमच्या कडेन एकूच बिझनस आहा म्हणून आमी हे धंद्याक आमी आज ताकात आमी सोडूंक ना आनी 25 वर्सां जाली आमी ह्या धंद्यान आसा आनी ह्यो धंदो आमी परत सोडचे ना आणि त्या नॉर्मलांक आनी कितें आहलें तूं बाबा तुजी टॅक्सी आमरे भाडी मार कितें कर पण यो आमचे 5 गाडयो आहा तेजे बिंदास भाडी मारता काल ताका आनी गाडी आडी घातली तो हांव सजमाल कितें तर तो पात्रावून म्हणा पळयता तर तुजो ड्रायव्हर आसलो तो मागीर म्हणालो ना रे आपूण पात्राचे हेका व्हरता आंटीक व्हरता तूं आंटीक व्हर कोणाक व्हर पात्रांक सांग म्हटलें ओनिल्यान गाडी आडी घातल्या म्हणून आनी तुका जाय जाल्यार कितें करूंक जाय कर म्हणून सांगलें आमच्या पर्वरी एरियाचो तेजे जाय तर नंबरूय हांव दितलो कित्याक ताका कितके फावटी सांगलें केन्ना तो कॅर करिना आता गोवा मायल स्क्रॅप जाली सपोज गोवा मायल स्क्रॅप जाली ओके फर्स्ट एक धरया की आमी प्रोटेस्ट केलो सगळे केले गोवा मायल स्क्रॅप जाली गोवा मायल्स एकूच इश्यू आसा टॅक्सीकारांचो भाडी कमी मारतात मरे भाडी चोरता मरे ड्रॉप करपाक वयता आनी परते येताना रिटर्न भाडे हाडटा मरे हां जाता मरे आमचेच गोंयकार आमचीच मारता काय ना एक्सेप्ट करा फोटिंग पण हांव हांव खूब टॅक्सी स्टँडाचेर पर्सनली भोंवलाय सगळे टॅक्सीकारांनी म्हाका सांगलां हांव केन्ना टॅक्सीन बसोंक ना मागीर जाता मरे पोट मारता मरे तुमच्या एकामेकाचे तुमीच हे बंद जावपाक जाय जर आमकां गोवा मायल स्क्रॅप जावपाक जाय गोवा मायल स्क्रॅप जाली जाल्यार फुडें टॅक्सी ऑर्गनायज जावपाक जाय प्रत्येक टॅक्सीकाराचें पोट चलपाक जाय कोणें कोणा वांगडा चिटींग करपाक जाय 2000 रेट जाल्यार 2000च आसपाक जाय कोणेंच 1500 मारपाक जायना हे जावपाक जाय कोणेच 800 रुपयांक मारपाक जायना कोणेच येताना फोटिंगपणा करून परत भाडे हाडपाक जायना आमी जाणा लोक म्हणटात तुमकां तुमी चड रेटी घेता पूण आमी जेन्ना भोंवले तेन्ना आमकां कळ्ळें कॉम्पिटिशन इतलें वाडलेलें आसा की 2000 जर स्टँडर्ड रेट आसा जाल्यार तुमी 1500 तुमकां व्हरचें पडटा 1200 रुपयांक सुद्दां व्हरचें पडटा मरे कोण सांगना हे तुमकां माफिया केल्ले आसा कित्याक तुमचे थोडो जो ग्रूप एक आसा पळय तो फक्त मारामारीन बिलीव करता जितले मारामारी करतले तितले तुम्ही गुंडा माफिया जातले तितले तुमचे नाव बाद जातले आनी तितलो तुमकां गोंयकारांचो सपोर्ट कमी मेळटलो तुमकां जर गोंयकारांचो सपोर्ट जाय जसो मेळावली सपोर्ट मेळलो तसो जर तुमकां सपोर्ट जाय जाल्यार पयलीं म्हटल्यार मारामारी बंद जावपाक जाय कित्याक रेव्होल्युशनरी गोंच आमी तरी मारामारीन बिलीव करिना आनी तुमकांय रिक्वेस्ट करता की तुमी बिलीव करूं नाका जर मारामारी करून जर गोवा मायल्स वचपाची आसली जाल्यार इतल्यान वयतली आसली ती मारामारी करून वचपाची ना ती वयतली जाल्यार प्रोटेस्ट करून आनी युनायटेड जावन अशें तुमी सांगतात पळय तो टॅक्सी कोण तो मारता भाडी मारता ते खपोवन घेवपाचें ना तेका मारपाचें ना पूण तेची टॅक्सी तुमी तुमच्या स्टँडाचेर घेवंक जायना कोण मारामारी करता ताका टॅक्सी स्टँडा वयलो तुमी भायर मारपाक जाय गव्हर्मेंटाक कंप्लेंट करपाक जाय बाबा अशें अशें करता म्हणून तुमची युनिटी पयली जाय तुमी तुमचें नांव बाद करून घेवनाका इतलेंच माया पडटा कित्याक आमकां फुडलें जनरेशन येतलें ते टॅक्सीकार जाल्ले जाय हो धाकटो बिझनस न्हू करोडांचो बिझनस हो तुम्ही सगळे जर युनायटेड जाले न्हू तुमचे करोड जे 15 करोड हांव सांगता पळय गोवा मायल्साक वयतले ते 15 करोड तुमच्या कडेन येतले तुमी ऑर्गनायज जायत जाल्यार ते 15 करोड तुमकां तुमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक ते पयशे यूज करपाक जाता तुमचे स्वताचे गॅरेजीस घालपाक जाता तुमची स्वताची क्रेन सर्वीस करपाक जाता तुमचो स्वताचे स्पेअर पार्ट्साची शॉप घालपाक जाता सगळे अंडर टॅक्सीच्या अंडर करपाक जाता तुमकां ट्रेनिंग दिवपाक जाता तुमकां युनिफॉर्म दिवपाक जाता सगळें करपाक जाता पूण तुमी ऑर्गनायज ना नॉर्थ गोवा ऑल गोवा हे अशें चलपाचें ना सगळे टॅक्सीकार एकठांय येवपाक जाय एकूच ग्रूप आसपाक जाय टॅक्सीचो गोंयान एकूच
4-5 न्हू. जेन्ना हे जातले तेन्नाच सरकार हालतलो. 5 ग्रुपान 10 ग्रुपान सरकार हालपाचो ना. लास्ट टाइम जाल्ले तशेंच परते जातले. परते सांगता तुमकां तकलेन घाला. तुमचे 9 दीस तुम्ही बसला. 9 दीस बसला ते विसरो नाका, उठो नाका. जो मेरेन गोवा मायल्स वचना तो मेरेन उठपाचें ना. जाल्यार तुमचे 9 दीस 10 दीस कितें बसता पळय ते सगळे वेस्ट वयतले. उठपाचें ना. जाता ते जावं. जाता ते जावं. आमच्या भुरग्यांक आमी चिंतता आमची भुरगीं टॅक्सी ड्रायव्हरूच जावपाक जाय, टॅक्सी ओनरूच जावपाक जाय. आमचे टुरिजम आमी फुडें व्हरपाक जाय. भायले येवन आमचे हांगा व्हरपाचें ना. आयज हांगा ते भायले येवन 10 यल्लप्पा मल्लप्पा लमाणी काडून 10 गाडयो काडटात, कमी रेटीर व्हरतात. गोंयकारांचे पोट तेंच्यांनी मारून उडयला. आनी कॅरेक्टर सर्टिफिकेट कोण दिता तांकां? हेच पॉलिटिशियन दिता मरे. आं आनी आमी सांगता आमकां पॉलिटिशियनाचेर उलोव नाका म्हणून. अरे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिता कोण? तांकां रेजिडंट सर्टिफिकेट दिता कोण? सगळे हांगा पॉलिटिशियन करता आनी तेंचेरूच उलोवप ना. तांकां हांगा स्टेजीर येवन नाचोवप. त्यांचे फोटो, त्यांचे लाईव्ह व्हिडिओ आणि ते आपल्या पेजीर घालता. वी आर विथ टॅक्सी ड्रायव्हर. खंय आसा रे? रेजिनाल्डाक केन्ना पयला तुमी 5 लोक तरी घेवन येयल्लो? गोंयकार तेणी थंय गाटयांचे झोपडपट्टे तयार केल्या, थंय टॅक्सी ड्रायव्हर तयार केल्या आपले. तो उलयता तेजेर कोण उलोवचो ना? जयेश येयल्लो, जयेशान करूंक ना? जेन्ना गव्हर्मेंटान हाडले तेन्ना कितें केल्ले तुमी? MLA आसलो मरे, एक बिल कित्याक घालूंक ना? कित्याक घालूंक ना? एसेंब्लीन आतां एसेंब्ली जाली, कित्याक प्रायवेट मेंबर्स बील घालूंक ना? गोवा मायल्स नाका म्हणून. घातला खंयच्या MLAन? येवन हांगा भाशणां ठोकली मरे. BJP गाळी मारून गेले. आपूण कितें केलें? आनी हेच जेन्ना जर सरकारान हाडले तेच करपाचें. ह्याच चोरांनी आमकां केन्ना तरी वयर काडला. गोंयकारांक लागून एक तरी पॉलिसी केला? जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो तेंच्यांनी कित्याक टॅक्सीकारांक प्रोटेक्ट करूंक ना? कित्याक तेंच्यांनी रूल करून दवरूंक ना की भायल्या टॅक्सीकारांक आमी हांगा जागो दिवचे ना, परमीट दिवचे ना? कित्याक करूंक ना? सांगतात पळय ते गोंयकारांक गोंयकार कोण ते पयलीं हांकां खबर ना. हेंच्यांनी रेशन कार्ड आनी वोटींग कार्डां केल्या पळय तेंकां गोंयकार केल्ल्या. आनी आमची चूक आसा. आमी तेंकां ड्रायव्हर दवरले, आमी तेंकां ओनर केले, आमी तेंकां पात्रांव करून ते आयज आमी तेंकां पात्रांव म्हणटात. आमचे भुरगे तेंच्या कडेन कामाक वयता. लॉज न्हू आमकां ही गोंयकारांक? कोणे केला हे? सरकारान करूंक ना. सरकार सगळें करिना. आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाक जाय. तशी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्या टॅक्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सी गोवा मायल्स स्क्रॅप जातलो जाल्यार जर तुमी हांगा जर मरे पर्यंत जो मेरेन टॅक्सी ते स्क्रॅप जायना गोवा मायल्स तेन्ना बसतले तेन्नाच जातली, नाल जावपाची ना. हे लक्षात दवरा. 8 दीस 10 दीस. आनी एक तुमकां सांगता, लिडरलेस तुमचो प्रोटेस्ट आसपाक जाय. हांगा कोणूच लिडर आसपाक जायना. एकटो येवन हांगा स्टेजीर येवन सांगतलो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ, आनी कॉल ऑफ जावपाक जायना. प्लीज पांयां पडटा तुमकां. एवरी टायम टॅक्सीचे तेच जाला. कॉल ऑफ म्हटलो कॉल ऑफ जालो. रेडी आसा पयलीं म्हटल्यार तुमकां विचारता, रेडी आसा तुमी बसपाक? पयलीं म्हटल्यार आनी एक तकलेन घाला की हो प्रोटेस्ट तुमचो एकटे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलाचो. तुमी जर MLA येवन जर हांगा उलयता न्हू जाल्यार तुमकांय तितलोच रायट आसा हांगा उलोवपाक. तुमी उलोवपाक जाय. पोट तुमचे बसता, तुमच्या पोटाक तुमचे येता. आवय बापायक आनी भुरग्यांक पयशे तुमच्या मेळना, तेंच्या न्हू. ते आपली थंय पॉलिटिकल राजकारण करपाक येतात, पोळी भातात वयतात. आनी आमी आतां वयतले पॉलिटिक्सान. गोवा मायल्स स्क्रॅप जावंक सगळ्यान व्हडलो बेनिफीट आमकां आसा रेव्होल्युशनरी गोंयचाका. कित्याक तुमी BJP काम करतले आनी फायनली आरजीत कडेन येतले. म्हणून आमी चिंतूंक ना की बाबा गोवा मायल्स स्क्रॅप जावपाक जायना. आमी तुमचे दिसान दीस आमचे आरजीचे भुरगे रडटात. आमी पळयता कशे रडटात ते, कशे बाबडे डोर टू डोर भोंवता, कशे तेंच्या कडेन पयशे नासता. कित्याक आमचे भाव ते. म्हणून आमी आयज येयलात हांगा. आमकां फरक पडना पॉलिटिक्साचो. पॉलिटिक्स आमी जिखपाक जाय ते जिखतले, देव जिखयतलो आमकां. पूण तुमी डिसायड करपाक जाय. आमी आमचो टॅक्सीचो बिझनस आमी पयलीं म्हटल्यार नांव आमचें सारकें करतले. गोंयकार जे आयज आमकां माफिया म्हणटा ती इमेज क्लियर करतली. तुमच्या कडल्यान आमी सांगलें तुमकां जेन्ना भोंवताले तेन्ना तुमच्या कडल्यान आमकां व्हिडियोज जाय म्हणून. आमी चेंजीस करपाक सोदता म्हणून, व्हिडियोज जाय म्हणून. आयज आमकां दिसता की गोवा तुमची जी टॅक्सी असोसिएशन आहा तेंची एक वेबसायट जाय. गोंयकारांक रेट्स पळोवपाक, गोंयकारांकूय कळोनी की तुवें बाबा 2000 गव्हर्मेंटाची रेट आहा, तुवें 1,500 भाडें मारला. ते गोंयकाराक कळोनी, गोंयकाराक कळना, ट्युरिस्टाक कळना. ते म्हणटा तुवें 1,500 घेतला म्हणजे गव्हर्मेंटान 1000 सांगला तूं 1,500 घेता. हय मरे, आसा कितें पळोवपाक? कस्टमराक पॅसेंजराक पळोवपाक कितें आसा? तुमी 2000चे 1,500 घेतला म्हणून आसा खंय बरयल्लें? विचारता तुमकां आसा रे? मागीर आसपाक जाय की नाका? कळपाक जाय न्हू लोकांक की तुमी सवाय भाडी मारता, तुमी माफिया न्हू म्हणून. आयज जे गोंयकार माफिया म्हणटा तांकां सांगपाक सोदता, कितले भितरले जे माफिया म्हणटा ते टॅक्सीन बसला पयलीं म्हटल्यार. कितल्या जाणांनी टॅक्सीवाल्यां कडेन
इंटरॅक्शन केला, आयज तेंची भुरगीं रडटात, फाल्यां तुमची भुरगीं रडलेली जाल्यार तुमकां कशें दिसपाचें? तुमची आयज पोटां भरता म्हणून तुमी सुशागाद लोकांक माफिया करिता. जे हांगा 5 लाखाचो फ्लॅट 50 लाखांक विकता, 50 लाखाचो फ्लॅट 1 करोडांक विकता, ते माफिया न्हू, ते बिल्डर, ते देव भांगार. आनी हांगा 100 रुपया 500 रुपयाचे भाडे 300 रुपयान व्हरता पळय ते टॅक्सीकार माफिया. सारकें मरे, सारकें अशेंच चलता मरे. हे चेंज करपाक जाय. तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. कोणूय येतलो हांगा तुमकां कितें सांगतलो आनी तुमी आयकतले असले करूं नाका. तुमचो बिझनस, तुमची टॅक्सी, तुमी इन्शुरन्स भरतले, तुमी मेंटेनन्स भरतले, तुमी भाडें मारतले. फाल्यां जेन्ना हांगा डिसिजन जातले, प्रोटेस्ट, कॉल ऑफ नाल कितें, सगळ्यांक विचारल्या शिवाय हांगा कांय डिसिजन जावपाक जायना. हांगा 2 जाण 4 जाण येवन आपणाक जाय ते डिसिजन घेवपाक शकना. सांगता तुमकां, कोणूय लिडर आसूं कोणूय आसूं आमकां फरक पडना, म्हाकाय फरक पडना, हांव पयलींचें उलयना. पूण आतां जे फुडले सांगता की म्हाका सांगलें तेंच्यांनी फुडलेच उलय म्हणून. सो फुडलेच उलयता. ह्या फुडें कोणूय हांगा तुमकां सांगतलो, तुमकां डिस्कशन करच्या शिवाय आमी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करता. प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जावपाक जायना. मान्य आहा तुमकां? कित्याक तो एकटो लिडर बसोंक ना हांगा. तुमी सगळे जाण बसला, तुमचें पेट्रोल घालून तुमी येयला, तुमी हांगा वतान बसला, तुमच्या बायले भुरग्यांक तुमी हाडले, तुमचे टॅक्सी तुमी बंद दवरले. आनी जे कोण घरा आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता, जे टॅक्सीकार भाव जाता तितले टॅक्सी आमी तुमकां सांगलेले टॅक्सी बंद म्हटल्यार बंद आसपाक जाय. 4 टॅक्सी 10 टॅक्सी 15 टॅक्सी चलपाक जायना. स्लो तुमी टॅक्सी चालू करीत रावतले. प्रोटेस्टाक कांयच अर्थ उरपाचो ना. परतें तेंच जातलें. हें करूंक दिवं नाका आनी कोणूच चिंतू नाका फाल्यां मनोज येयलो म्हणून तुमचो इश्यू सॉल्व करतलो नाल्यार आनी कोण येतलो म्हणून. तुमचो इश्यू तुमकांच सॉल्व करपाक जाय. तकलेन घाला. कोणूय खंयचोय लिडर येवन कितलीय भाशणां करूं. आनी एक ह्या स्टेजीचेर ह्या फुडें पॉलिटिशियन चडपाक जायना. मान्य आहा तुमकां? पॉलिटिशियन जाय तुमकां ह्या स्टेजीर? आवाज जाय. हय कितें ना. सो हांगा जे स्टेज मॅनेज करता तांकां हांव प्लीज सांगता, ह्या स्टेजीचेर तुमी पॉलिटिशियनांक चडोवपाचें ना. कित्याक ज्या पॉलिटिशियनांनी आमकां काबार केला तांकां वयर माथ्यार बसोवं नाका. कित्याक वतान हे बाबडे बसला ते वतान बसोंक ना. आनी जर कोण येता ताका सांगपाचो हांगा डेली बस म्हणून. व्हेरी सिंपल. बेश्टे नाका, बेश्टी भाशणां नाका आमकां. हांव तुमच्या वांगडा कोण तरी एकटो कोण तरी सांगून गेलो काँग्रेसचो मरे पर्यंत ना म्हणून. खंय रे तो? म्हाका काय दिसोंक ना. मेलो काय? मेलो रे. हांव मेलो आसतलो. आतां 12 केन्ना ते पळय आनी या आमी सगळे थंय. हे मरे नाटकां मरे आमकां गोंयकारांक मरे काबार करून फक्त भाशणाचेर फोटोन उडयला. भाशण आमी आयकता, ताळयो मारता. आवय कितें उलयलो रे रेजिनाल्ड, कितें उलयलो रोहन खंवटे, कितें उलयलो रे विजय सरदेसाय. अरे उलोवन आमची जर पोटां भरलेली न्हू जाल्यार डेली भाशणां आयकतले आसले हेंची. भरता कोणची पोटां लावन भरल्या तुमी व्हिडिओ लायलो की भरता पोटां रे कोणाची? ना मरे. सो हे तकलेन घाला. हे पॉलिटिशियन, हे राजकारणी आतां एक टायमार तुमकां गोवा मेळटा ते थोड्या म्हयन्यां खातीर बंद सुद्दां दवरपाक शकता. पूण तुमी घट दवरपाक जाय. केन्नाय चालू करपाक शकता ते. पूण तुमी युनायटेड रावा. इतलेंच सांगता तुमकां, तुमी युनायटेड रावा. आमकां टॅक्सीकार वयल्या लेवलाचेर जाय. टॅक्सीकार म्हटल्यार रिस्पेक्टान पळयल्ले जाय. आनी आमकां थोडे रिफॉर्म्स करपाक जाय. ते रिफॉर्म्स आमी करपाक तयार जाय. हांव म्हणना तुमी एपू धाडा नाल्यार आनी कितें हाडा, पूण तुमी रिफॉर्म्स करपाक जाय. मारामारी बंद जावपाक जाय. माफियागिरी जे म्हणटा पळय ते आमी क्लीन करपाक जाय. कोण मारामारी करता, कोण व्हिडिओ धाडटा, कोण ऑडियो धाडटा मारामारी करपाक, ताका ग्रुपांतलो भायर मारपाक जाय. आयज तुमच्या बायले भुरग्यांक लोक माफियाचे भुरगीं म्हणटात. कित्याक? मारामारी करपी कोण दुसरेच आहा? सगळे करता रे हांगा मारामारी? हा कितले जाण करता? हात वयर घाला. कोण करिना मागीर तरी माफिया. पूण व्हिडिओ येतात मरे. व्हिडिओ जेन्ना मारामारीचो येता तेन्ना तो भुरगो टॅक्सीच्या बिझनसांच्यान भायर येवपाक जाय. कित्याक आयज भुरगीं रडटात हांगा येवन. ते 5 जाणांक लागून 100रांतल्या 5 जाणांक लागून ते चेडू येवन रडले हांगा. चिता तुमी तुमच्या बायले भुरग्याक कितें दिसतालें आपल्या बापायक माफिया म्हणटा तेन्ना, चोर म्हणटा, गुंडा म्हणटा तेन्ना. म्हाज्या बापायचो बिझनस कितें? गुंडागिरी, माफियागिरी, चोर. तुमी वगी रावतात. करू म्हणटा 5 जाणांक मस्ती. आमच्या रेव्होल्युशनरी गोंय जाय सांगता. आमच्या हितून जर कोण मारामारी करीत, फकाणां करीत, आमी ताका डायरेक्ट भायर मारता. कित्याक? बाकीच्या भुरग्यांचेर बोट दवरपाक जायना. कोणी त्या 4 भुरग्यांक लागून सेम तुमी फॉलो करपाक जाय. आनी जर फॉलो करिना जाल्यार रोडान फायदो ना. काय जावपाचें ना तुमच्या बायले भुरग्यांक सदांच चोर आनी माफियाची भुरगीं आनी बायल म्हणून लोक म्हणटले आनी काय म्हणपाचें ना.
सो वयता सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुम्ही अशेंच युनायटेड राहा. ओके, आनी तुमकां जो सपोर्ट जाय, तुमकां फॉर एग्जाम्पल तुमकां वेबसायट करपाक जाय, इवन तुमकां एप सुद्दां करपाक जाय, रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच तुमच्या वांगडा आसतली. पूण आमकां तुमची इमेज पयली म्हटल्यार क्लीन करपाक जाय. आमकां टॅक्सीन रिफॉर्म हाडपाक जाय. आमकां प्रत्येक टॅक्सी ड्रायव्हर ट्रेन जाय. प्रत्येक टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन स्किल्स जाय. प्रत्येक टॅक्सी ड्रायव्हर म्हटल्यार गोंयचो एक टुरिझम प्रोमोटर म्हणून आमकां तेचें नांव जाल्लें जाय. देव बरें करूं. थँक्यू. हॅलो मनोज एक सिंपल क्वेश्चन. तुवें आत्तां कितें सांगलां, जे मिनिस्टर येता ते उलोवन वयता, आनी तुवें सांगलां कितें, जे पर्यंत आमचो संप सोंपना ते मेरेन तुमचो मनीस आमच्या वांगडा आसतलो. जो मेरेन संप सोंपना तो मेरेन आमचे जे आरजीचे भुरगे आसा पळय ना, कोण तरी हांगा आसतलो. ही प्रॉमिस हांव तुमकां करता. कित्याक आमी आतां इलेक्शनाक पावल्ले आसा आनी आमचे सगळे कडेन मिटींग फिक्स जाल्ले आसा म्हाजे. पूण हांव जेन्ना म्हाका टायम मेळटलो तेन्ना हांव येतलोच. पूण हांव प्रॉमिस करता की आरजीचे भुरगे हांगा आसतले म्हटल्यार आसतले. म्हजें नांव अजीत नायक. म्हाका तुमी फाटल्या फावटी पळयला आसतलो. 3-4 दीस पयलीं हांवें असोच उलो मारलेलो टॅक्सीकार भावांक. आयज म्हाज्या जिवाक मातशें बरें दिसता की अर्दे तरी येयल्ले आसा म्हणून हांगा. तरी आजुनी परत उलो मारता. बाकीचे आसा पळय तेंच्यांनी येवचें. आमी हांगा एक डिसिजन घेतलेलें. सगळ्यांनी मिटींग अटेंड केल्ली. 8 दीस कोणी मिटींग अटेंड केल्ली आसा हांगा, म्हटल्यार 8 दीस पर्यंत हांगा कोण येयल्ले आसा सगळ्यांक खबर आसा न्हू. मॅक्झिमम लोक येयल्ले आसा. आयज बरें दिसा परतून बायलांक घेवन येयल्या म्हणूनच न्हू, आयज म्हाका दादल्यांची बरी वाडटी संख्या दिसता. आमी हांगा कोणूय स्टेजीर चडटा ताका ताळयो मारपाच्यो बंद केल्ल्यो काय ना केल्ल्यो मरे. हें म्हाका मातशें मनोज बाबाक सांगूंक जाय. आमी हांगा कोणूय पॉलिटिशियन चलो ताका आमी ताळयो मारपाच्यो बंद केल्या. आमी कोणूच लिडर न्हू, स्वताहून एकलो लिडर अशें सांगलेलें आसा. परत आमी आनी एक डिसिजन घेतलेलें. कालूय परत सांगलेलें. काल थोडे जाण नासले म्हणल्यार काल पाडवो आसल्या कारणान थोडे ना जाले. आमी कालूय डिसिजन घेतला की बाबा प्रत्येक टॅक्सीवालो डिसिजन घेतलो लास्ट मोमेंटाक. हे पॉलिटिशियन्स जाता पळय तेंच्या अंडर न्हू, आमचें डिसिजन आसतालें गोवा माणसाचेर कितें करपाचें पळय तें. हें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. मोरासर आमी हांगाच रावतले ना जाल्यार बायल्या भुरग्यांक घेवन. हें डिसिजन घेतलेलें. तुमकां जर टॅक्सी चलोवपाची आसा जाल्यार सगळे जाण येवपाचे आसा हांगा, जाल्यार प्रत्येक टॅक्सी स्टँडाचे जबाबदारी आसा की तेणी जो कोण थंयसून पिकअप करता ताका बंद करपाचो आनी हांगा यो सांगपाचो. तुमच्या बोटाक चिमटो येता म्हणून येयल्या तुमी हांगा, काय आमी आपयता म्हणून येयल्या? चिमटो येता म्हणून येयल्या मरे. म्हाका बापाचेंय मातशें वायट दिसलें. बापान म्हटलें आमी चोरूंक लाया आपल्या भुरग्याक म्हणून. अरे त्या गव्हर्मेंटाकूच आमी सांगुया आमचे कडेन कितलेच ग्रॅज्युएट भुरगे आसा जेंकां हो नोकरी दिवंक ताकोंक ना म्हणून आमी ह्या टॅक्सी धंद्यान भितर सरल्या. तो बाबू सांगता आमी टुरिझम प्रमोट केलें. भायर वचोन तुवें टुरिझम बीन कांय प्रमोट करूंक ना रे बाबा. आमचो बापूय बीन 50 वर्सां पयलीं टॅक्सी चलयतालो, तेंच्यांनी प्रमोट केला. तेंचो धंदो आमी हातीन घेतला. ताका लागून हो धंदो आमी सोडची न्हू. ते पळयता आमी हो धंदो सोडटा आनी ह्या गाठ्यांक केन्ना हाडूंक भितर मेळटा काय म्हणून. तेन्ना हे केन्नाच जावंक दिवं नाका. बरें फाल्यां सकाळीं कोणाकूय घट धरून सुद्दां कोणी कितें करूं आसा. कित्याक आमच्या भितर हांगासर सुद्दां आतां तेंचेय मनीस कोण आसतले. तेन्ना मातशें सादुरूय बीन रावा. पूण धंदो केन्नाच सोडूं नाका. देव बरें करूं. हॅलो, आमची थोडी लेडीज हांगासर बसलेली आसा. हॅलो, आमच्या भयणी मातशें कोणाक जेवण घेवपाचें ते मातशें जेवण घेवचें भयण्यांनी. चला मातशें प्लीज. आणि